राती मोटरसायकल दवरलो आसतना कोणी उज लायले आनी गेले. मागीर सदां आमी पार्क करून दवरताले हे सगळे आख्खे रस्त्याचे सायडीक कोण उज लायले आनी गेले ते. आनी मागीर ते सकाळ हांव चोवपाक गेले आख्खी लासलो आहा मोटरसायकल मुगे आनी ती आमच्या लेबराक. आयज सकाळीं म्हाका कळ्ळें की मुगे बायका उज लागल म्हणून. सो मुगे अंकल ब्रेड घेवपाक येयल्लो. सो तो येयलो आनी म्हाका सांगपाक लागलो की तुगे बायका कोणें उज लायलो म्हणून. सो हांव चोवपाक येयलें आख्खी बायक सारकी लासून काबार जालो आहा. सो सगळे लोक बी येयलो सांगपाक लागलो विचारपाक लागलो कितें कितें जालें काय म्हणून. आय थिंक कोणें तरी लायला म्हणून लायक राती 3 तशें. आय थिंक समन हॅज डन कित्याक जे लोक येयलो ते तेम सांगपाक लागले की 12 12:30 देखून सगळी बायक सारकी आसलेल्यो. पूण मागीर आय थिंक कोण तरी 2-3 येयला आनी कोण तरी उज लायला आनी जें कोणें केलां तें सारकें करूना. आय थिंक इट वॉज लायक अ डेवस्टेटींग थिंग टू डू बाय समवन. हांवें पुलीस बी येयल्ले हांगा. सो ताणें सगळे कंप्लेन्स बी घेतल्या कितें जालें तें विचारलां आनी पळोवया कितें करता. राती आमचें देवळा कडेन फंक्शन आसलें. जेन्ना फंक्शन आसलें त्या फंक्शनाक आमी 12 12:30 पासून आमचें फंक्शन 12 पासून फंक्शन जालें. लोक जेवन बीन गेले आनी आमची एक जाणटी आसली कासालीची तिका हांव पावन येवन मागीर म्हजी भुरगीं आनी बायलेक पायली घरा कडेन. तेन्ना पासून ओके आसलें कांय आसूं नासलेलें. आनी उपरांत मागीर हांव परत आमची म्हळ्या एक भाभी रावता तिकाय घेवन येयल्लो आनी तिका पावन येयल्या पासून कांय ना. एक हिंगा सायडीन तशी एक स्प्लेंडर आसली ती स्प्लेंडर आसली थिंगा. तेन्ना तो मेरेन कांय ना. मागीर हांव थिंगसान परत देवळा कडेन गेलो. देवळा कडसून येवन जेन मागीर परत येयल्या पासून ओके आसलें. तशें कांय अशें करून हें जावं नासलें. ओके आसता सगळें. आतां केन्ना हें जालें तें कांय खबर ना कितल्या हें जालें तें आतां. आनी खूब आसता आमची ती आसली आमची काजन आसली ती गेल्ली राती आनी ती आसली आमची फुडली ती आसली. म्हळ्यार तशें कांय उज बीन पेटलो कांय आसूं नासलें. सगळें ओके आसलें. आतां आमच्या फाटल्या एका उपरांत बीन जालें आसतलें 2-3 तें.